चवथीच्यो हांव समेस्त गोंयकारांक म्हज्या सगळ्या भावा भयणीक खूब खूब परबी दिता. चवथीच्या निमित्तान प्रत्येकाच्या घराघरांतल्यान गणपतीचें पूजन जाता. आज कोटंबी ह्या गांवांत म्हज्या घरात म्हणजे सगळ्या फॅमिलीच्या सयत गणपतीचें पूजन आज सकाळी आमी केलें. हांव समेस्त सगळ्या लोकांक परत एकदां गणपतीच्यो खूब शुभेच्छा दिता. सार्वजनीक गणेश उत्सव आनी घरांतलो गणेश उत्सव मोठ्या उत्साहान ही चवथ मनोवची आणि चवथ मनयता आसतनाय कोविडाचोय प्रोटोकॉल आमी सगळ्यांनी याद दवरचो, कारण ताजेरूय आमकां सगळ्या जाणांक मात करपाचें आसा. निश्चितच हांव गणपती कडेन विनंती करता की गोंय राज्य आनी पुराय देश आनी जग हें कोरोना मुक्त जावचें अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. आनी त्याच बरोबर गोंयांत 100% आमी फर्स्ट डोस वॅक्सिनेशन पुराय केलें. त्याच बरोबर गोंयच्या सगळ्या लोकांक आव्हान करता की सेकंड डोस ज्या ज्या टायमार 84 डेज पुराय जाल्या उपरांत सगळ्यांनी आपलो दुसरोय डोस घेवचो. जाता तितके बेगीन गोंय राज्य हें आमकां 100% दोनूय डोस घेतलेलें राज्य म्हणून पुराय करपाक डिक्लेअर करपा खातीर मेळचें. सगळ्यांनी जर सहकार्य करीत जाल्यार निश्चितच आमकां म्हाका दिसता गोंय राज्य हें 100% वॅक्सिनेशन जाल्लें राज्य म्हणून आमकां पळोवपाक मेळटलें. चवथ ही स्वयंपूर्णतेचो उत्सव आसा आनी निश्चितच म्हाका दिसता ह्या चवथीच्या निमित्तान आमी जेन्ना पळयता की गणपतीची मुर्ती ही सुबक गोंयच्या तांबड्या मातयेंतल्यान आमी तयार केल्ली आसता. चवथीक लागपी सगळें फुलां आसतलीं, फळां आसतलीं, ह्यो सगळ्यो मॅक्झिमम गजाली माटोळीचें सामान आसतलें. हें आमी सातत्यान चवथीक गोंयांतल्यान ह्या भुमीक तयार जाता. निश्चितच गणपती आनी चवथ ही स्वयंपूर्णतेक प्रेरणा दिवपी आसा. आमी आव्हान केलां की समेस्त गोंयकारांक गोंय हें स्वयंपूर्ण करपाचें. म्हाका खात्री आसा चवथीच्या निमित्तान परत एकदां स्वयंपूर्णतेक वाव दितले आनी चवथीच्या निमित्तान परत एकदां म्हणजे गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी सगळे जाण एके कडेन येतले. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हो देश आत्मनिर्भर भारत जावचो म्हणून आव्हान केलां. आमी सगळ्यांनी गोंय स्वयंपूर्ण जावन फुडें वयचें. हांव परत एकदां चवथीच्यो सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें करूं.